एका खंयच्या तरी म्हणजे डिव्हिजनांतले म्हणजे पॉटहोल काडल्या ताका कितले पयशे स्पेंड केल्या हेजेर काडून तो ती कॅल्क्युलेशन करता. 16,000 जावंच शकना. डॅट डिपेंड्स अपॉन द हाऊ जावंकच मच शकना, हांव तेच म्हणटा. हे जे आसा पळय न्ही डॅट डिपेंड्स अपॉन फक्त तो कितलो स्क्वेअर मिटर आनी ताका थंय कितलो हे घातलो हय. हाजेरूच डिपेंड आसा. कारण खंयची एक फिगर काडप 16,000 खंयच्यान आयले? 16,000 ही तेन्ना त्यांनी फिगर जी काडली ती फक्त त्यांनी पर्टिक्युलरली म्हणजे तो रस्तो पॅचवर्क करपाक न्ही तर तो रस्तो पूर्ण गेल्लो रस्तो जो आहा पळय न्ही तो रस्तो करपा खातीर जे स्पेंड केल्ली एमावंट ती करून तो कॅल्क्युलेट करता तेजेर पॉटहोल कितले आशिल्ले. फॉर एग्जांपल एखाद्या रस्त्याचेर 10 पॉटहोल आसता किंवा तो रस्तो कंप्लिटली आमी ड्रेनेज सिस्टम करता आसतना किंवा करपा खातीर कितले पयशे लागले ते तो पयशे इंटू डॅट पॉटहोल करता हय. परत आणि सॉरी डिवायडेड बाय डॅट पॉटहोल करता आणि परत तो ती पॉटहोलाची कॉस्ट म्हणून सांगता. हे जावपाक शकना. तर लोकांच्या PWD बी जर आसत जाल्यार इट इज एन क्लियर कट कॅल्क्युलेशन्स आसा की बाबा तो खड्डो कितलो व्हडलो आसा आनी कितलो डीप आसा हाजेर ते डिपेंड आसा. आमी आतां जे पॉटहोल हे करपा खातीर जे मशीन जेट पॅचर जो हाडला पळय न्ही तो जेट पॅचरूय बी ताका अकॉर्डिंग टू दॅट तेजी सिस्टम आसा. हांव तुका कॅल्क्युलेशन म्हाका आत्तां तोंड पाडना नाही, बट पण तुम्ही एक गजाल म्हाका सांगतात की गोंयचो प्रत्येक पॉटहोल पुरोवपाचो कॉस्ट 16,000 न्ही म्हणून. बिलकुल ना. हां. 16,000 हो तशें जर असलें न्ही जाल्यार म्हाका सांग आमकां कोट्यांनी रुपया लागतले असले. हांवें तो जे कॅल्क्युलेशन सांगता ते रस्तो करपाक पर्टिक्युलर खर्च येता ताचे चड पॉटहोल पुरोवपाक येता आशिल्लो. एक्झॅक्टली रायट. त्या खातीर 16,000 खंयच्याच पॉटहोला खातीर लागोंक ना.